संतोष बरी काळसा आणि मोगा बरी एकवटा भक्ती नामी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा खंयसर दोगवाते मोचे नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा तांचे मोदेगार जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटले संतोष बरी काळसां आनी मोगा बरी एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो. बाळका जेजू थंय मोगाळ भाऊन आणि भयणीनो परत आमी या सकाळी फुडें हालताली भोंवती जमल्या ताच्या उतरान तशेंच ताच्या कुडी रक्तान पोशीत जावंक आमचे इरादे तेसा आमी घेवन आयले आसता खंडीत जावन आमी हरी एकले लागीं तो उलयतलो आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत आपणाचे हजारपण भोगूंक तो फावो करतलो. ह्या पावसा मदें आमी आयले आमची भक्त ताचे थंय दाखोवंक आमचें दिनवासपण ताचे थंय दाखोवंक आनी तशेंच ताचेंच जावन जियोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमकां आपोवणें आसतना आज आमी कार्मेलीत सांत भगवंत टायटस ब्रांड्समा हॉलंड असो वो सांत हाचें स्मरण करता. सूख आसलें सूख म्हूण दाखोवन दिवंक आनी तें खंडन करूंक आनी धैर्य घेतलें. हो एक पत्रकर्ता जावणी ताणें पत्रिकोद्यमांत हिटलरा विरोध ताणें जायते मुखेलपण घेतलें इगर्ज मातेचें हिटलरान केल्ले निती विशयान खंडन करूंक आनी निमाण्याचो परिणाम जावन 1942 इस्वेंत जुलयाच्या 26 तारखेर कालच्या तारखेर ताका विकाळ इंजेक्शन दिवन जिवेशी मारिल्लें. गेले त्या वर्सा पापा फ्रांसिसान ताका सांत म्हूण परगटलो. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना धैर्य मागून घेवया. प्रत्येक जावन सर पत्र करता बसत मागया कित्याक जें कितें हिटलरान थंय केल्लें आमच्या गांवांत ती सवकास जावन येवची सावळी दिसून आसा. आमच्या ह्या पत्र करता बसत धैर्य मागया. सत आसलें सत म्हूण उलोवंक तसो पवित्र आत्मो तांकां तशें आमकां सक्तीन बरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जाण मागया. बलिदान भेटोवंक आमकां समय तयार करतना सर आमचें उणेपण खलतेपणी वळखून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पत्की सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्यांव सारूंक सांगता मनांत चिंतून आनी मनांत उसळून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पुस्तकां सदांच संपार मारये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूट सुमिया काकूट क्रिस्ता का
Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka प्रार्थूया. सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा, भाग्यवन तो टायटस ब्रांड्समा तुझ्या भक्ताक मरापर्यान नीती पासोन झुजोंक तुवें कृपा दिली. ताचे विनवणेन तुझ्या मोगा पासोन तो सर्व विघ्नां सोसून व्हरूंक आनी तूं एकलोच खरें जिवीत देखून तुजेशी सगळे सक्तेन वसूंक आमकां कृपा दे. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. निर्गमान पुस्तकांतलें वसाप. इजिप्तांतली भायर सरिल्ली इस्रायल परजा तिसऱ्या म्हयन्यांत त्याच दिसा सिनायच्या आराण्यांत येवन पावली. रेफिदिमा थावन भायर सरून सिनायच्या आराण्यांत ती आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार थांबू मारलो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांव तुजे कडेन उलयतलों तेन्ना लोकांन तें आयकून तांणी तुजेर विश्वास दवरचे खातीर हांव एका दाट कुपांत तुजेशी येतलों. मोइजेन लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं आनी सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, लोकां लागीं वच आनी आज आनी फाल्यां तांकां शुद्ध कर. तीं आपली मुस्तायकी दिवं आनी तिसऱ्या दिसा तयार रावूं, कित्याक तिसऱ्या दिसा हांव प्रत्यक्ष जातलों. तिसऱ्या दिसा फांत्या फारार गडगडो आनी जगलावणें जालें. एक दाट खूप पर्वताचेर आयलें आनी कोंबाचो व्हड आवाज आयकलो. थांबांतलो सर लोक भियान थरथरलो. तेन्ना मोइजेन लोकांक थांबांतलो भायर हाडलो आनी तांकां सर्वेस्पराक मेळोवंक व्हेलीं. तीं पर्वता मुळांत उबीं रावलीं. सगळो सिनाय पर्वत दुवरतालो, कित्याक सर्वेस्पर ताचेर उज्या रुपार देंवल्लो. दुवर एक आकट्यांतल्या दुवरा बरी वयर सरतालो आनी सगळो पर्वत सारकोच हाल्लो. कोंबाचो आवाज व्हड जाताच आयलो. मोइजे देवा कडेन उलयतालो आनी देव गडगड्याच्या आवाजान ताका जाप दितालो. सर्वेस्परो सिनाय पर्वताच्या शिकाराचेर देवलो आनी मोइजेक शिकाराचेर येवंक ताणें सांगलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. मानानी ओडवीक तुका ससनाच्या ससना. मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तूं आमच्या पुरवसांच्या देवा. मानानी ओडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तुझे महिमे बरे पवित्र नाव. मानानी ओडवीक तुका ससनाच्या ससना. मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तुझ्या महिमेच्या मंदिरान. मानानी ओडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तुझ्या राजाच्या
मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या धन्या कित्याक सर्गींच्या रासाचे गोड ल्हानांक तुवें उघडल्या Alleluia, 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 Alleluia. सोमी तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका येसू उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारूंक लागले तूं तांच्या लागीं वपारीनी कित्याक उलयताय ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे घूट समजूंक तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना जाचे लागीं आसा ताका भरोवन वमतसर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलेलें सयत काडून व्हरतले देखून हांव तांच्या लागीं वपारीनी उलयतां कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना अशें तांचें तें सिद्ध जाता इजायाचो प्रवाद तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूचें ना दोळे सन्न पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना कारण हे परजेचें काळीज धाड्डें जालां कान तांचे जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपान नांतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें तांच्या कानाक आयकतें तांचे मोतींक समजतें अशें म्हजे थंय ते फाटीं परतते आनी हांव तांकां गूण करतों पूण भागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान सतस हांव तुमकां सांगता सभार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात तें पळोवंक आशेल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशेल्ले पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना देवाचे उतर वाकली तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो तांकां समजना तांकां दिसना कित्याक तांचें काळीज दाड्डें जालां फाटल्या हप्त्यांत खंडीत जावन तुमी थोड्यांनी पुणी जें कितें मणिपुरांत घडोवन आसा वॉट्सॅपाचेर या हेर माध्यमांचेर पळयलां कशें स्त्रियांक विनगी करन पेरड करन आसात तें पळयलां आनी तें पळयतना खंडीत जावन तुमचें काळीज रडलां आनी एखादें तिजें असहायकपण तुमकां भोगलां आनी हें कोणून तूं जस्टिफाय करूंक सकना खंडीत ओपोवन घेवंक साध्य ना अशें करूंक साध्य ना म्हणून आमकां आमच्या भितर तान भोगता पूण सगळ्यांक भोगता गे तशें सगळ्यांक तशें भोगलां गे सगळ्यांक भोगलां जाल्यार आनीकी आमचो सरकार उगोसो कित्याक रावला काळीज दाड्डें जाल्ल्याक ह्या दाड्डें जावच्याक उदाहरण आमी दुसरीं सोदची नाकात आमच्या दोळ्या मुखारच आसा कशें मनशाचें काळीज दाड्डें जावयेत
आनी जें कितें आसा तें दिसना, जें कितें आयकता तें आयकनासतना रावता. भाऊन आनी भयणीनो, आमी पवित्र पुस्तकान जर आमी सोदलें जाल्यार कित्याक काळीज धाड्डें जाता जायतीं विवरण आसा. थोडी आमी समजूनचें तर जाल्यार पयल्यान संवसारी संगतींनी विपरीत जावन विपरीत मेतेरपणू जर संवसारी संगतींनी या वायट संगतींनी मेतेरपण आसा तर जाल्यार देवाचो ताळो आयकूंक जायना. देवाची पदवी, देवाचें हजरपण तें वळखून घेवंक, तें पळोवंक जायना. विपरीत. दाखल्याक जेजून दिवच्या त्या ओंप्याच्या ओपारींत जेजू म्हणटा थोडें बी जडा मदें पडलें, या कांट्या जटकुटा मदें पडलें आनी तें बी कितें जालें, किरलालें, पूण अडस जालें त्या कांट्या जटकुटा मदें आनी मेलें. आनी जेजू ताचें विवरण दिवन म्हणटा ह्या संवसाराच्या संगतीन विपरीत मेतेर जाल्ल्यांक हे ओलाव येत म्हणटा. किरलोवंक पुरो पूण निजाय कितें समजना, आयकता जावंक पुरो, पवित्र पुस्तक वाचता जावंक पुरो, पूण निजाय कितें भितर रिगाना. आनी एक आमी उदाहरण घेवचें जाल्यार तो ग्रेस्त पिसो जेजून दिवचें आनी एक ओपार. ग्रेस्त पिसो जायतें पीक जालां, हांवें कितें करचें, म्हजीं खोटारां मोण्ण बांदया, नवीं बांदता, जायतें पुंजायता. देवान दिल्लें म्हज्या प्रयत्नाच्या चड म्हाका फावो जाला, थोडें वांटून घेवया, समजना. बक्षिनांतल्या साकराची ओपार इतलें बक्षिलां, करोडांनी बक्षिलां, आनी हांवें खाली एक 100 घे, 1000 रुपया घे बक्षूंक जाय, लेक्कात तो समजना. मेजचें कशें म्हण ताका समजना. आनी हे 100 घे, 1000 रुपया दिवंक दिनासतना रावुल्ल्याचो परिणाम जावन करोडांचें होगडायता. मॅथ्स समजना. सलीस जावन कितें कुडसूचें कितें कळवोवचें तें समजना. मोतू दाड्डी जावची. कित्याक खंयच्याय हेर संगतींनी संवसारी या नाका जाल्ल्या संगतींनी मेतेर जाल्ल्याचो परिणाम जावन भावनो आनी भयणीनो जायते पटेन जें कितें दर म्हूण दिसता तें दिसनासतना रावता. आनी असो परिणाम जावन रातीं पळयल्ल्या बांयत दिसाक वचून पडचें म्हणटा आमी. तुका कळीत आसा तें करूंक नजो म्हणून जाल्यार तेन्ना तूं करताय आनी तातूंत तूं संपडाताय. दुसऱ्यान कित्याक दिसता तरी तें समजना, भितर रिगाना, या आयकता पूण ताचो अर्थ कळना. दुसरें म्हणयत प्रेजुडीस म्हणटा आमी इंग्लिशांत, कन्नडांत पूर्वानुग्रह पिडिता म्हणटात. म्हणजे सगळें आयकूनच्या पयलींच जडजमेंट दिवन जालें. नजर येता म्हूण कितें बरें येवंक साध्य जेजू विशयांत आयकतना सांगलें ती उतरां थंय तावन कितें बरें येवं, कित्याक तो गांव बरो न्हय कंडेम. देखून सगळें आयकून पळोवच्या पयलें फर्माण दिवन सोडचें. जायते पटी असलें घडटा. जावंक पुरो एका कलराक लागून काळो म्हणल्यार बरा, गोरो म्हणल्यार बरा, कशें आमच्या मतीन इमिडियटली तो जर गोरो आसा, जर थंय काळें आसा, तो काळो आसा, इमिडियटली आमचें कन्क्लुजन येता. आनी जायत्यो हेर संख्याका संबंध जाल्ल्यो आनी असो परिणाम जावन जायते पटी देवाची अजापां पळोवंक शकना. जेजू सादो जावन ह्या संवसारी आयलो आनी सादो जावन जियेलो आनी हे जायत्या जुदेवांक जिरोवंक जालें ना. हाच्या पयल्या वचपान आमी पळयलें सिनाय पर्वतार देव प्रभावशाली जावन गडगड्या मुखार, भुंयकंपण्या मुखार सगळो पर्वत हालोवन आपणाचें हजरपण दाखयता. पूण तोच देव, त्या देवाचो दुसरो व्यक्ती जेजू ह्या संवसारी येताना कांय आलयलें ना. मौन रितीन भोव साद्या रितीन आयलो. मनशाक इतली संवय जाता देवाचें हजरपण ह्याच रितीन बघाचें, ह्याच रितीन देवान ताचें हजरपण दाखयचें. ल्हानवीक रितीन देव येताना बंद जालें. तांची मत बंद जाली पळयनासतना ताका समजोवंक जालें ना. भावनो आनी भयणीनो, आनीकय आमी मुखार पळोवचें तर जाल्यार जेजू सामारिया मुखांतर जेरुसलेमाक वेताना सामारिया घरांनी ताका विरोध केलो. कित्याक विरोध केलो? कित्याक विरोध केलो? कित्याक विरोध केलो म्हळ्यार सामारियाकार जुदेवांक विरोध, म्हणजे तांचे मदें मनस्ताप आसलो. थंय अर्दे जुदेव म्हण येत, जुदेव जावन आसले पूण तांकां वाचून भायर दवरले म्हण येत, ते जुदेव न्हय म्हणून आनी कान उडयले. देखून तांचे थंय मोसर आसलो. देखून जेजू आमच्या व्हडले मुखांतर तेन्ना येता नाका आमी वचोंक सोडिना. कितें जेजूक बंद करूंक शकलें तांच्या मती तावन, तांच्या काळजा तावन खाली हो राग जावंक पुरो आनी एकल्या वयर आसत आसलो. या आपणाचो गांव म्हणत आसलो एक सूख रितीचो अभिमान तांकां जेजू तावून बंद करूंक शकलें. जेजूक थंय ताणें धांवडयलो. आनी एक कडेन आमी पळोवचें जाल्यार गादारेन गांवांत जेजून त्या
देंवसारला गेल्या मनशाक सुटका दिल्या आणि त्या देंवसार वचून दुकरामध्ये रिगल्यात आणि ते दुकर वचून उदकांत कडशात दर्याक वचून पडल्यात आणि 2000 दुकर नासल्यात आणि थंयसर लोक येवन कितें म्हणटा हांगात हांव न्हू पयस वच आमच्या हळ्ळेक येनाका कित्याक तांचें काळीज तांचें मोण पयशां संगी एक जालां लाभा संगी एक जालां दैवीक संगत ते पळोवंक शकनात भाऊन आनी भयणी ह्यो थोड्यो संगती आमकां समजयतात कशें आमी थोड्या संगतींक गुलाम जाल्या उतर जाल्यार कशें देवाचें उतर या देवाची महिमा आमी पळोवंक शकना म्हणून जेजून सांगल्यो जायत्यो वापारी लोकांक समजोवंक नात पूण कितल्या जाणांनी विचारलें ताचो अर्थ कितें म्हणून आयकले गेले शिसांनी विचारलें ताचे लागीं हाचो अर्थ कितें आनी परिणाम जावन तांकां गुंडाळेची समजणी मेळ्ळी भाऊन आनी भयणीनो जायते फावटी आमी त्या लोकां बरी जाता वाचता पवित्र पुस्तक सोडता जालें म्हजें काम जालें वासी जालें बुट्टी साकरी जाली मुगदार विचारताय की तूं सोम्याचो अर्थ कितें ह्या मुखांतर तूं कितें म्हाका सांगूंक आशेताय म्हज्या जिविताक कितें तूं समजणी दिवंक आशेताय भाव आनी भयणी आमी शिकाजे सवकास पवित्र पुस्तक आमी वाचचें मात न्हय पवित्र पुस्तकाक आमच्या लागीं उलोवंक सोडिचें देवाक आमच्या लागीं उलोवंक सोडिचें काली आमी कंतार केल्या पळोवना उलय सोम्या उलय आयकता साकू ना तें कंतार बरें आसा पूण आयकूंक की शिकाचें पळोवन न्ही भयणीनो संवसारीक संगती खातीर आत्मीक संगतीचो वेपार जाता जायते फावटी संवसारीक संगती घेवच्या खातीर आत्मीक संगती ह्या दैवीक संगतीक आमी चिल्लून उडोवचें आसा जावंक पुरो पोरण्या सल्ल्यांत उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता येसाव बुकेल्लो आनी जाकोब ताचो भाव सूप करनासलो या आनी कितें रांदून नासलो आनी जाकोब म्हणटा येसाव म्हणटा म्हाका तें इल्लें दी आनी जाकोब म्हणटा बेश्टें दिवंक जायना तुजें बर्थ रायट जें कितें आशिर्वाद बापा येता म्हण मालगड्या पुताक येता तें म्हाका दी हें तुका दिता आनी येसाव खाली 2 बकऱ्यां खातीर आनी थोड्या कडये खातीर ह्या सुपा खातीर आपणाचें बर्थ रायट देवाचें आशिर्वाद विकता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ताणें ह्या मुखांतर क्षुल्लक करून उडयलें पवित्र देवाचें आशिर्वाद जायते फावटी संवसारीक संगती खातीर जें कितें येसावान केल्लें आमी करचें अवकाश आसा बुके खातीर जावंक पुरो आनी कितें फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांत सान पावलो 3ऱ्या अध्यायान म्हणटा तांचें पोटूच तांचो देव जायते फावटी क्षुल्लक संगती निजायकी अटेन्शन दिवंक तितलें व्हडलें कांय ना तातूंत तसल्यो संगती प्रामुख्यता घेतात आनी जें कितें प्रमुख आसा तें फाटलो सेकंडरी फाटलो जागो घेता भाऊन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना आमकां प्रत्येक जण कार्मेलितांक एक वर्तो सांत प्रेरण जावन आसा आनी निजायकी आमच्या ह्या भारताक हो एक सांत वर्तो प्रेरण म्हूण संगीत ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन 1881 इसव्यांत 1881 इसव्यांत नेदरलँड्सांत जल्मल्लो हो आनी 1942 इसव्यांत गॅस तो इंजेक्शन दिवन ताका लगाड काडुल्लो डखाव म्हणल्या जाग्यार हिटलराच्या पौसन कित्याक हो एक न्ही मात्र एक तत्वशास्त्री जावन आसलो हो एक देवशास्त्री जावन आसलो हो मिस्टिसिजम म्हणटा आमी मिस्तीक ह्या देवा आनी मनशा मदल्या त्या संबंधान कितें बरो जाता म्हणून ते एक जिरयल्लो तसलो व्यक्ती आनी शिकयल्लो तसलो प्रोफेसर जावन आसलो डॉक्टरेट जावन आसलो पूण ताच्या की चड जावन हो एक पत्रकर्त जर्नलिस्ट जावन आसलो आनी कातोलीक जर्नलिस्टांचो हॉलँडांत जर्नलिस्टांचो तो एक सांगात हाडसो आसलो आनी जें कितें बीस साहेबांच्या मंडळी या पत्रकर्त्यांनी करी जे तें सगळें तांकां समजूंक सोद आसलो एक लिंक पर्सन जावन आसलो पूण हाचें काम पळोवन हिटलरान आनी नाझी सैन्यान ताका लगाड काडलो भाऊन आनी भयणीनो ह्या मनशाक कळीत नासलें की आपणाचो जीव रिस्केर आसा खंडीत कळीत आसलें भियेलो गे ना भिवना जें कितें सत आसा जें कितें मोलादीक आसा त्या खातीर जीव दिवंक तो तयार जालो भाव आनी भयणी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना आमच्या जिवितांत कितें प्रामुख्यता आसा ताका प्रामुख्यता दिवंक शिकया जें कितें सेकंडरी
ताका दुसरें स्थान आसा ताका दुसरें स्थान दिवया. पयल्या स्थानार त्या हेर संगतीक दिवचें नाका. आनी ह्या खातीर ह्या सकाळी फुडें पावस म्हणून लेखी नासतना जेजू बळका हरशीं आयल्या हांव पयलो स्थान दिवंक आमी थोड्या मापानपणे शिकल्या न्ही मात्र आमी मिसाक ह्या मागण्या घेवच्या मुखांतर आमच्या सालत्या सालींती त्या जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो स्थान आसा. न्ही रागाक न्ही जिद्दाक न्ही फारीकपणाक न्ही व्हडपणाक न्ही हंकाराक असल्या संगतीक पूण म्हज्या जिवितांत जेजूक पयलो स्थान आसा म्हणून आमी दाखोवया. हें जावं दी आमी सुमेस्तांक जेजून दिवचे आशिर्वाद. आमेन. उंड्या वायना संगी अर्पितां बापा काळजा आमची आस भेटता तुका कणबेसार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासारता कणबेसार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासारता गोवान सोवुंडो मनशा वावरान केलो स्वीकार कर म्हूण तो पोराता बदल म्हूण तुज्या पवित्र कुडीन सोमया पवित्र कर आमकां ह्या वेळार उंड्या वायना संगी अर्पितां बापा काळजा आमची आस भोपोवन दितां तुका कणबेसार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासारता कणबेसार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासारता. भाऊ भयणीन आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मैमीक आनी आमच्या कापोसोदूच दवा सर्वस्पूर्ण म्हणून घेवं. भोव दयाळ बापा ह्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी जसो टायटस ब्रांड्समान तुजो भक्त रगत वरय पर्यान बावार्थान थीर रावलो तशें आमकांय बावार्थान थीर कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवंत टायटस ब्रांड्समा तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पाऊल आनी सोलोवणू आनी आपलें रगत वरोवणू तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परे तुका साक्षी दिवच्याक तूं आमकां घट करताय आनी अशें आमचे असतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रतिमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान
Vum sârghi tu caciuici, să vezi părace navie tata caciui, vum sârghi tu caciuici. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावर्त सगट परगतुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेची विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजिके वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगातीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूतांनी सर भगीन टायटस ब्रांड्समा आनी सर कळ्ळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन.
सदांच देवाच्या उतराक ताच्या योजनाक उक्ती रावचें आसलें बरें मन आमचें थंय वचून आनी सदांच ताच्या खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय अशी मजत मागून सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या मुशीतांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्ताचे दुसरें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्या राजोरती पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमच्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ते सेवतल्या सासनाचें जिवीत मेळ्ळें जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर तुमकां होना तुज्या उतरांत तुमकां भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी जिविताच्या हुंड्यादी जिवीत म्हाका भुकिवून आसा हांव तुका जिविताचे झरी दयेन पाव म्हाका ताणेवन आसा हांव तुका जिविताच्या हुंड्यादी जिवीत मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन सर्गी मनान पोसताय सदां तूं म्हाका रातां लालीवन हांव तुका दैवीक तुज्या मोगाक वागयताय म्हाका
म्हाकाच भेटयतां तुका जिसुराया गोळ्या म्हज्या इंडान म्हाका घे तुज्या पाटय दयाराया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या प्रार्थया प्रितीच्या बापा आमच्या असक्त सैमाच्या भगिवंत टायटस ब्रांड्समा आमच्या भावान कश्टां दगदामोदें दाखयिल्लें थिरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या हें तुजेंच देणें म्हूण वळखून ताच्या उडासाक दिन वचण्याचें बलिदान आमी तुका भेटयलां तांतू आमकां नवो जीव आनी नवी गठाय मेळ्ळ्यान हे गठायेन आमच्याय कश्टांमोदें आमच्या भावा टायटसा बरी थीर रावून सासणाचें इनाम आमी बगूंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो वसुनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार भोवन निबणिनो तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मिलीत फ्राद एक अप्रुबायेचो दीस मागता गुड मॉर्निंग ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा पल्ल्या शुक्रारा दीस सा अल्फोन्सा हिचें स्मरण आमी करता ही भारतांतली पयली स्त्री सांतीण केवळ 30 वर्सां जियेल्ली केरळांतली सांतीण जुलैच्या 20 आनी 9 तारखेर म्हणजे सोनवारा दीस सा मार्ता मोरी आनी लाजरस हांचें स्मरण आमी करता जुलैच्या 30 आनी 1 तारखेर म्हयन्याचो अकरेचो दीस सोमारा दीस आमी लोयलाचो सा इनास हाचें स्मरण करता जेजुईत वडदीचो स्थापक तो आनी ऑगस्टच्या 1 तारखेर म्हणजे मंगळारा दीस सा अल्फोन्स मारिया लिगरी हाचें स्मरण आमी करता भोवन निबणिनो पवित्र सभा हर एका 3 वर्सांक एक फावटी वर्ल्ड यूथ डे आचरण करता 1986 इसवेंत पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान ह्या अर्थबरीत दस्तुरेक चालन दिल्लें आनी ह्या वर्साचो वर्ल्ड यूथ डे पोर्चुगलाच्या लिस्बनांत ह्याच ऑक्टोबराच्या 1 तावन 6 तारखे म्हणसर 1 हप्तोभर चलता पापा फ्रांसीस बाग्येवच्या ह्या जागतीक संमेलनांत सगळ्या कॅथोलिक संवसारांतावन सुमार 4 लाख युवजनां जमच्यार आसात आमच्याय राज्यातावन ह्या जागतीक संमेलनाक गेल्यांत ह्या संमेलनाक पापा साहेबान मोरी दावादावी गेली म्हणल्या विशया आदारीत एक संदेश पाठयला सर आमच्या युवजनांक थंयसर जमच्यांक आनी ह्या वर्ल्ड यूथ डे यशस्वी खातीर आमी मागया ऑगस्टच्या 1 तावन 6 तारखे म्हणसर मणिपुरांतल्या क्रिस्तांवांचेर जावचो हल्लो खंडन करून तांच्या हक्कांचें राखण करूंक तशेंच थंयसर शांती स्थापन करूंक आदेशून
आज संजेर मंगळूरच्या टाउन हॉला लागसर 4 वरार प्रतिभटन आसा केला. आमी सगळ्यांनी मेळून ह्या प्रतिभटनांत भाग घेवन आमचो प्रतिरोधचो ताळो उठोवंक आपोवणे आसा. देवस्तुतीच्या वेळार म्हणजे मिसा वेळार कॉन्सेक्राराच्या वेळार आमी दिंबी मोडटाव. दिंबी मोडची प्राचितसो गौरवसो आनी आराधनाचो संकेत. त्या देखून मिसाच्या पवित्र भागा वेळार उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलच्या त्या प्रार्थना वेळार आमी दिंबी मोडटाव. पूण थोड्यांक भलायके निमती दिंबी घालूंक कस जातात ते आमकां समजता. त्या देखून जे कोणाक दिंबी घालूंक कस जातात तांणी उबे रावचें न्ही, बदलाक बांकार बसोवन आमकां आदार दिवचो. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी मोडया. प्रागच्या बळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां संगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हळें हांव ताका फवसलें. नेनरांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणना वाटलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमची प्रार्थना आमची त्या सवा बळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जण एक तरणाटो 23 वर्सांचो ICUंत आसा. बेगीनच डेंग्यू पिडेन कश्टून आसा. बेगीनच गूण जावं फाटीं ताच्या कामाक परतून ताच्या कुटुंबाक फाटीं मेळो म्हणून ताच्या कुटुंबाच्यानी आमचे लागीं मागोवंक विनंती केल्या. विविध रितीच्या पिडेशिरेन प्रत्येक जण ह्या पावसा वेळार जायती आमच्या कुटुंबानच ताप शेळ आंग दुख तकली फोडाफोड अशें धाकटुल्या पिडेशिरेनी कश्टून आसात. आमचे पाद्र्याप तशें आमचे ब्रदर्स शिवशारनाथ थोडे आमच्या कुटुंबांत तशें आमच्या वळखीचे कोण कश्ट आसा तांकां सगळ्यांक जेजू बळकाची गुण करची सकत मेळो म्हणून मागया. प्रत्येक जावन सर उपत्र करता बसत मागया. समाजाचो ताळो अंतस्करण जागोवचें तसलें काम तांकां आसता. पयशां खातीर ह्या आनी त्या संगती खातीर तांणी तांकां विकीन अशें सत असलें उखलून दवरूंक जायसचें धैर्य तांकां फावो जावं आनी पवित्रत्मेचें राखण तांचेर आसूं म्हूण प्रत्येक जावन तांचे बसत तांच्या कुटुंबा बसत मागया. बरें काम मेळचें बसत आनी तशेंच बरी सैरीक मेळचें बसत जायत्यांनी हांगा त्या सभा गेल्यांत. आमच्या भुरग्यां बळा बसत मागया. बरें शिकाप ती जोडणू बऱ्या शेगून आनी ती वाडोवंक जाय असची मजत तांचे बसत मागया. सर आमच्यो गरजो प्रत्येक जावन शांती समाधान स्थापीत जावचे बसत. आमच्या फुडाऱ्यांचे दोळे उक्ते जावचे बसत. कश्ट आसलेंचें दूख थांबोवचें तसलें काम आमच्या फुडाऱ्यांनी करचें बसत. जाय असची मजत पवित्रतेची देणी तांकां फावो जावं म्हणून मागया. सर्व त्या सवान सांगता घालून आमी प्रार्थुया. हे भगवंत तू जेजू बाळका तुझे सर्व पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बरोवन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ले आमचितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आमी पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वादीर सुद्दां आनी सदां देव मनीस जाल्लें तसलें घडीत मोती घाडन
थंगडीत वर्णून 12 पावटी जेजूच्या भुरगेपणाक मान करून हो मिस्तेर आमी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो, 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 आणि 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 देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, आणि देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आणि आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आणि आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आणि आयकमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुझे मुखार सरपडून आमी मागता. तुझे इतले बिरमोतेन भरुले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसूं दी आणि इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बुजवून आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वदा आमेन. आमचेर गेल्या सर्व आशिर्वादां कर जावन सांगता म्हणया. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू तुझे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्ग आमी ठेवूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णीत आयल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तरों दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजे खळनांतले दैवीक मजत जोडूं दी. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावू आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना. आमेन. प्रगाच्या जेजू बाळका करता लागी हानी पयस संगी जमल्या. महिमा आमी तुजी वर्णिता. तुजी बरीची येवकादा मागता. जेजू बाळका आमकां विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ. माया मोगाची येव दी कुरुपेचे बेसांव. दी आमकां कुरुपेचे बेसांव. जेजू बाळका आमकां विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ. माया मोगाची येव दी कुरुपेचे बेसांव. दी आमकां कुरुपेचे बेसांव. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां.